कारण जस्ट इन अ नटशेल लोकांक कळू दी किंवा वाद कितें तो आनी अकस्मात ओपिनियन पोलाच्या उपरांत इमिजिएट ओपिनियन पोलाच्या उपरांत हो वाद सुरू जाला. सो मुहूर्तूय बरो मेळ्ळा त्या वादाक. कित्याक जालो हो वाद आनी आतां हो वाद खंय मेरेन पावला? जेन्ना मेरेन आमी रावंड टेबल शूट करता पळय तितले मेरेन हो वाद खंय पावला? प्रमोद, ओपिनियन पोल डे जो आसलो तेन्ना स्टेटमेंट ओपोजिशन स्पेशली विजया कडल्यान येताले की मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिले की ओपिनियन पोल डे सरकार करतले म्हणून सेलिब्रेट स्टेट फंक्शन म्हणून. आनी ते एपावट जालें ना फाटले एसेंब्लीक ते एपावट एश्युरन्स फुलफील जालें म्हणून ते जे स्टेटमेंट ओपोजिशना कडल्यान येताले हें चल्लां आसतना एक बाणावले CMचे एक डेव्हलपमेंट वर्काचे फंक्शन आसलें आनी खुबशीं कामां तेणी जी हेंची आमदार आपाचे आमदार तेंची कामां फावंडेशन स्टोनाक आनी थोडी कंप्लिशनाक हाती घेतलेली. थंय ती जाल्या उपरांत वेन्झीन आपली कामां जाल्यार ती पळोवन CMक प्रेज केलो की CM पळयना की ही कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही आपाची, ही काँग्रेसीची, ओपोजिशनाची आनी तो ओवरऑल सगळ्याक जाय तसो डेव्हलपमेंट करीत वयता. आनी तेणें कंपेर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर तेंचे कडेन केलो की तेज्या भशेन काम म्हणून ते डिफरन्शिएट करिना, भेदभाव कसलो करिना म्हणून. तेजेर विजय रिएक्ट जालो की विजयान सार्कास्टीक कमेंट पयलीं मारलो की ते कंपेर जे केला भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंताक ते अशें की तेन्ना जे मर्जराचें हें आसलें तेन्ना जे ओपिनियन पोल भाऊ मर्जरा वटेच्यान आशिल्लो आनी आतां तशेंच सिमिलर म्हणजे तेणी ते दुसरे कडेन व्हरून दुसऱ्या विशयाक व्हरून ते केले की अस्मितायेची हें ना म्हणून. आनी मागीर फुडें तेणी म्हटलें भाऊ जर तसोच कंपेर करता जाल्यार भाऊन गोंयान खूब शाळा उबारली आनी एज्युकेशन सिस्टम जाग्यार घातली जेन्ना कांयच नासली. प्राथमीक शाळा वाड्यार वाड्यार उबारून ते केले आनी ह्या CMा अंडर त्यो शाळा बंद पडटात. सो अशें तेणी एक स्टेटमेंट केलो. तेजे उपरांत रोखडोच मागीर वेन्झीचो स्टेटमेंट आयज सकाळीं येयला आनी तेणी ट्वीट करून म्हटलें की तेणी सरकाराक ब्लेम केलो विजयान. हेच सरकाराक सतरान सत्तेर हाडपी विजयूत आसलो. विजयूत हो BJP जी मायनॉरिटी नासली तेका मेजॉरिटी केली आनी तेका सद्या म्हणजे पाड जर गोंयचे पाड पडटा हे सरकाराक लागून जाल्यार तेका जबाबदारू विजया तेणी दोनदा केले. 2017 केले, 2019 केले हो स्टेट. तेजे उपरांत रोखडो CMनूय स्टेटमेंट केलो विजयाचो इगो म्हणून. ते उपरांत आमकां सुदीन मेळ्ळे. सुदीन बाबू दलकंटे ते MGची जी भाऊची खरी पार्टी आहा तेजे लिडर उरले ते आहा ते सुदीन आनी जे सरकारान आहा तेणी आपलो हें केलो की कोणीच तेणी त्या टायमा वयलें सांगलें की त्या टायमा भाऊचे प्रेशर आसलो कारण ते वांगडचे मंत्री वा जे लिडर्स आसले बाकीचे तेंचो प्रेशर आशिल्ल्या कारणान तेका ओपिनियन पोलाचे डिसिजन हे ओपिनियन पोलाचे हेका वयचे पडले. बट तेजो अर्थ असो न्ही की ते मर्जरा वटेच्यान आसले म्हणून. आनी जे मुख्यमंत्र्याक कंपेर करप जाल्यार तर कोणीच खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान भाऊसाहेब बांदोडकर आपल्याक कंपेर करचो न्हू हो संदेश तेणी दिलो. सो ह्यो सगल्यो म्हणजे एके ते फक्त भाऊसाहेब बांदोडकरा भशेन सगळ्या मतदारसंघांनी काम करता ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान तेका हे मागीर जॉयंट जायत गेलो. व्हडले गजाली सुरू जाल्यार आमकां खंय पावतले ते आमकां पळोवचें पडटलें. पांडुरंग बाब, तुमी ह्या वादा कडेन कशें पळयतात? मुळात भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव तुवें घेतलें किंवा जॅक सिकराचें नांव घेतलें म्हणून इलेक्शनां जिखोवन तूं सत्ता स्थापन करूं शकना गोंयान आयज, किंवा पर्रीकराचें नांव घेतलें म्हणून तूं जिखूं शकना. आयज तुजें काम पळोवन लोक तुका मतां मारतात. वेंजीची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय म्हाका दिसता वेंजीन जो इम्पोर्टन्स दिला तो डेव्हलपमेंटाक दिला. तो तुज्या हेका दिवं ना. म्हणजे जॅक सिकेरा भाऊ किंवा पर्रीकर हाचो ताका संबंद वेंजी कडेन कांय ना. वेंजी म्हणटा की डेव्हलपमेंट. आनी वेंजीन जी प्रपोजलां घातिल्ली स्कुलाच्या रिनोवेशनाची आनी डेव्हलपमेंटाची ती जर तेजी पास जाली आनी तेणें जर म्हटलें की बाबा आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर इतके वर्सां आपण आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर कितें जालां एज्युकेशनाचें जाल्यार तें डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलां म्हणून तातूंत कांय चुकीचें ना. पूण जशें हांवें पयलीं म्हटलें की तूं कोणाचेंय नांवां घेया आतां तेंचें नांवां इलेक्शनां जावंक शकना. भाऊचो झंडो घेवन येयलो फुडें जाल्यार मगो आज सत्तेन आसपाची. मगोची परिस्थिती अशी जाता नाशिल्ली. भाऊचो पक्ष मगोचे थंय फोटो आसा, भाऊचो फोटो आसता. कांय फरक पडना गोंयकारांक. आयज गोंयकारांक कितें केलां मगो काडून दोगांचेर दवरला. तेजो एकटो आजून मनान BJPन आसा आनी शरिरान मगोण आसा. आनी सुदीन एकटोच खरो म्हटल्यार शरिरान आनी मनान मगोण आसा. सो भाऊचें नांव घेतलें म्हणून कितें राजकारण जातलें अशें कांय न्ही प्रमोद, म्हाका अजिबात हें दिसना. आनी तेणी कंपेरिजन केलें आसतलें तो ताचो प्रश्न. सो तें अशें जावपाक जायना की ताका कंपेरिजन जावपाक जायना म्हणून. एकामेकाक जावंक शकच ना न्ही. काळ तेन्नाचो 61 काळ कितें आनी आयचो काळ कितें आसा. सो म्हळ्यार आयज चड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. भाऊन जें केलां न्ही
ते फुडें व्हरपाक चड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, चड प्रयत्न जावपाक जाय. सो अशा बारीकशा गोश्टी वयल्यान हे जे उंदरा मांजराचे खेळ चल्ला, तर काय अर्थ ना. गोंयकारांक ते पडलेलें ना हेंचे, हय. हे जे कितें उलयतात न्ही तेंचे गोंयकारांक काय पडलेलें ना. उंदरा माजराचो खेळ अशें पांडुरंग बाबान म्हळें. जॉयल बाब, तुमकां कितें दिसता हो वाद जो आसा तो वाद ताका एक आयडियोलॉजिकली बेज आसा आनी पॉलिटिकल बेजूय आसा. तुमी कशें पळयता हाजे कडेन? की प्रमोद तेणें इतलेंच म्हणलें की डेव्हलपमेंट जे टायमार बांदोडकराच्या टायमार जातालें इट वॉज अनबायस्ड इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तेच भाशेन आतां ड्युरींग प्रमोद सावंत टायम ऑल्सो इट इज हॅपनिंग. सो ही इज ड्रॉन अ पॅरलल ऑन unbiased development. And also he said that education is a sector. That time Bhausab Bandodkar was known for reforms in education. आणि हेणें खूब एज्युकेशन केलां म्हणून हें केल्लें. सो तितून भितर तो मागीर पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न केलो आनी पॉलिटिसायज केलो तो स्टेटमेंट. पण तितून भितर एक टू इंटरेस्टिंग थिंग्स. वन इज Venzi is a person, a legislator who has been very fierce and critical of the government. तूं जर लास्ट सेशन पळयल्यार दीस इज द सेम वेन्झी हू इज हिट एट द गव्हर्मेंट सेईंग दॅट तुमचें एज्युकेशन फेलियर, टीचर्स ना स्कूलान. ही इज गिवन एन एक्झाम्पल ऑफ सेरावली स्कूल विच इज गॉट नो टॉयलेट्स, नो फॅसिलिटीज, किड्स आर स्ट्रगलिंग. ही इज द सेम पर्सन हू इज सेड थ्रॅश द गव्हर्मेंट ऑन डेव्हलपमेंट एट एवरी सेशन. वॉट मेड हिम चेंज नाव इन दीस शॉर्ट टायम? कसले डेव्हलपमेंट ओपिनियन पोला उपरांत वेन्झीचे ओपिनियन कशें बदललें? कशें बदललें? पॉयंट नंबर वन. सेकंड पॉयंट इज एक स्टेटमेंटाचे भितर दाखोवन दिलें की आमचो ओपोजिशन इतलो फ्रेजायल तुटी पडल्यो सामक्यो. इट्स विजिबल ऑन द ग्राउंड दॅट ओपोजिशन आनी हेच ना. सीएम वील हॅव द लास्ट लाफ हियर सेइंग दॅट एक स्टेटमेंट One person who must be enjoying this debate is Pramod Sawant, undoubtedly. या. सो आनी कसली आमी गोईंग इंटू 2027 म्हणटा, युनिटी म्हणटा, कसली युनिटी? एक स्टेटमेंटाचेर तुमी this statement, if there was a objection on this statement, the opposition should have got together, gone to the back room and sorted it out. You are going out public and thrashing your linen there. तेणें म्हणलां मरे म्हणूनय ताका. No, they are not thrashing the linen, they are just short of thrashing each other right now. Yeah. So, I mean, where are we going? Third point, who is Venzi? He is neither an opposition leader, neither he is the face of any this thing. Even AAP has got a party president. It is not a representation of a larger scale of the opposition. So, त्याचो स्टेटमेंट म्हणल्यार तुमी तो घेवन तुमी सॉर्ट आउट करूंक जाय आशिल्लो. द वे यू हॅव गॉन अबाउट, आनी हो आतां सारको हें केलो तो सारको लायक कायंड ऑफ अ चर्न विच इज हॅपनिंग, उजो पेटयलो तो. आय थिंक इट इज प्युअरली पॉलिटिकल. No, but it's a